सर्वांक नमस्कारू. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जियोत्तम मठांतू चलत आशिल्ल्या सार्ध पंचशतमानोत्सव कार्यक्रमाक कर्नाटकाचे अनेक भागातुल्यान हांगा रामसेवक इक्र दिवस एक सेव करच्याक हांगेन पाविल आसाची. तांतू विशेष जावन मंगळूर पेंटेचे इतले जन वॉलंटियर्स हांगा रामसेवक जावन आमगेले मठाचे मेन एक अग्रसालेन तू तांणी जबाबदारी घेतिल्ली आसा. तुमकां हांगा येवन एक कशी फील जालें म्हळ्यार मठाचे नवीन वास्तू आतां रिकन्स्ट्रक्शन जाल्लो आसा. तुमी इक्र दिवसान घेवन उठलोक सेव करता आसाची. तुमकां कशें फील जालें सुभाष? आमी येतानाची पळोवचें गेली म्हणजे जाल्यार पुराणाक एक सरप्रायज आशिल्ला. कशें म्हळ्यार हांगा फूड कशें आशिल्लें मठू त्या मठाच्या सगळे आमगेले प्राकाराची एक नमने चेंज आशिल्ला. तेज्यान सगळ्यांक एक सरप्रायज भितर येता म्हणटनाची पुराणाक भव्य जावन आशिल्लें रामा पळयला 77 फिटाच्या. त्या पळयतनाची सगळेच आमगेल्या मना कसं या न्ही पुराय असं प्रत्येक आमी विसरून घेवन हांगा भितर रिगील तशीची आमगेल्या नवीन जावन आशिल्ल्या आमगेल्या देवाला मुख्य मंटप की भितर वयच्यान देवाला परिसरांत आशिल्ल्या देवाला मंटप की आसकिना मागची अग्रसाळ असो अशी व्हरलेल्या आमगेल्या जेवणाचे कार्यक्रम करता आसले एक पेंडॉल असो प्रत्येक आसकिना अरेंजमेंट्स ह्या कसनी रितीरी खंयचे भव्य जावन दिव्य जावन आशिल्ल्या तशी मनाक मस्त संतोष जाला. तशी पुरे जनांक एक डिफरंट फिलींग म्हणून येता तशी त्या आमकां हांगा येत तरी त्या फील जाला. अनेक विशेष जावन कसं की म्हळ्यार 28 नोव्हेंबराक आमगेल्या देशाचे प्रधानमंत्री हांगा रामालय विग्रह लोकार्पण करच्याक आयिल्ले. त्या संदर्भार कितलेक क्राउड आशिल्लो म्हणून तुमकां सर्वांक गोतस. सो त्या टायमार एक मेजर तांगेले सेक्युरिटी प्रोटोकॉल हँडल करचे म्हळ्यार कार कीज भितर व्हरचे नाशिल्ले आनी विदाउट पास एंट्री नाशिल्ले. त्या संदर्भार तुमगेले एक जो मेन की रोल तुमी प्ले केल्लो आसा ते एक मस्त उठलोकाल एक ताका एक प्रशंसा येयल्लो आसा उट्टो लोकांक. सो ते तुमी कशी एक ते काराचे की दवरची वेवस्था वापस तांकां पावोवची वेवस्था की तदनंतर कर्नाटकांतल्यान सुमार लोक विदाउट पास तांकां म्हळ्यार जॉट फॉर्म कोण फिल केलें ना तांकां पास दिवचे आशिल्ले. सो ते पास दिवचे प्रोसिजर ते उट्टू तुमकां एक जबाबदारी दिल्ले ते आमकां इल्ले एक न्यूजा प्रकार तुमी भारी चंद रितीन ते हँडल केले आनी ते तुमी कशें हँडल केले म्हण एक सांग. आमकां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी येताना आमकां मुख्य जावन आशिल्ले ते 2 कार्यक्रम आमकां दिल्ले आशिल्ला जबाबदारी. कशें म्हळ्यार एक मेजर जावन आशिल्लें कार की कलेक्शन रिमोट कार की कलेक्शन ते आमी हाजे फुडें जाल्यार आमी आंतू सांगिल्ल्या कशी ऑर्गनायज केलें आमी कसो पुरे प्रोसेस केला ताका म्हूण सांगून. तशी आमगेले मुख्य द्वारांत महाद्वाराचे कडेन एक की कावंटर घालून घेवन कोण आनी पुरो येता की तांकां पुरान अनाउन्समेंट करून घेवन थंयची आमी तांगेले रिमोट कार की कलेक्ट केले आनी ताजे प्रकार आमी बॉक्सस आनी पुरे कोण सेक्शन्स करून घेतल्या. तांकां ताज्या वाउचर्स दिल्या की वतान तांणी तपास वाउचर दाखोवनूच की का म्हूण सांगून ताजे प्रकार आमी कलेक्ट करता शमकले. आनी व्हेरी क्लियर मेसेज आशिल्लो कसो म्हळ्यार तुमगेल्या स्मार्ट वॉचेस आनी कॅमेराज नॉट अलाउड एक सेक्युरिटी प्रोटोकॉला प्रकार. तशी त्या एक सगळे प्रोसेस कंटिन्यू जावन येयले. तशी आसकिना ताजे ओटू आमकां जॉट फॉर्म केलेलो आशिल्ला आनी ताका रेजिस्ट्रेशन करना येतील जनांक जाल्यार आमी कर्नाटका बॉर्डरार जावन स्वल्प मुखारी त्या वेवस्था केलेली आशिल्ल्या. आमी सगळे चरक्यान मेळून घेवन पुरे त्या पेंडाला भितर राबोवन ईच अँड एवरी वेहिकलांक राबोवन घेवन तांकां तांगेले रेजिस्ट्रेशन आशिल्ल्यांक जॉट फॉर्म तांकां इशू करून व्हरलेल्यांक अशीची फॉर्म्स दिवन घेवन हांगा येवची वेवस्था कोण घेतिल्ली अशी. अनेक तुमकां मेजर एक तुमकां जबाबदारी दिल्लो खंयचे म्हूण आसल्यार ते अग्रशालेन तो आमगेले रांदप जाले नंतर उपसून ते वॉलंटियर्साक दिवत आसली जबाबदारी. इतले लोक एक चंद रितीन इक्र दिवस आमगेले हांगा डेली एक काही ना म्हळ्यार एक 6 ते 7 हजार नाजाल्यार विकेंड्सान एक 10,000 क्राउड आयिल्लो आसा. त्या संदर्भार तुमी कशें ते हँडल केले? की जालें कसं म्हळ्यार आम्ही मंगळूर वेंकटरमण देवस्थानाचे रथोत्सवा समयार एक आमगेले चेडूपणे तोंडान काम करून येयले चरके हांगा पळयल्यार तुमी बसिले प्रत्येक चरको त्या वेंकटरमणाल्या सन्निधानार केन्नाय सेव करून आशिल्लो चरको. सो आमकां अग्रसाळे काम नव न्ही जाल्यार हे जाग्यार येवन हांगा करतना हांगाचे एक स्थानाचे एक लिमिटेशन आसता जाग्या लिमिटेशन आसता ताजे भितर आमी मेळून काम करता आनी हांगा पुरा गांवचे चरके आसाची आमी मात्र अशी न्ही पुरा गांवचे चरके लोट आमी अन्योन्यतेर काम करता. आमकां कोडयालांतू त्या
ತೊಂದರೆ ಏನ ಕಸಲ ಕಮಳ ಅಮ್ಗಲೆ ಗೌಂಚಿ ಚೇರ್ಕೆ ಪೂರ ಜನ ते मेळतले हंग आम्ही त्या अन्योन्यत दोवर कमळल कतिरी डेवन्न तुळ्यान कितले जत की तितले प्रत्येक चेरके हांक घेवन आतां उपसुचाके जाल्यार आम्ही उपसुचाची म्हणल्यार हट करनी आम्ही प्रत्येक गांवन तुल्यांक शिरालीचे सिले चेरके वरलेले भटकळाचे कारकळ प्रत्येक गांवची चेरक्याक घेवन ओट्टू मेळून उपसून आम्ही चंदू करून कोरका कार्यक्रम इथं म्हणल्यार सोम्यान तांगेलें एक प्रवचना फर्स्ट डे 26 तारीख आमकां एक सांगिल्लें आसा कसं म्हळ्यार हे कार्यक्रम 100% ಅಂತೂ 75% जाल्ला वरलेले 25% चेरक्याल आतांत आसा ह्या कार्यक्रम तुम्ही आमकां चंद काणू करून दिवका म्हणून त्यांची मना दवरलेले शिवाय विंगड कसले आमगेले वैयक्तीक विशय आमी मना दवरनी ह्या कार्यक्रम संपूर्ण 25% आमगेले भारू तो 25% भार आमी कितले चंद करून करूं जाता तितले आमी व्यवस्थीत जावन कोरका म्हणलें आमगेले डेवन्न तुळ्यान मना इच्छा ताजे कितें आमी कोयर काडूकय रेडी आसाची कोयर खंयच्याय जाग्यार कसं काम पडता म्हूण दिसता की खंयचेय कारणाक आमी ते येद्रा आसा म्हूण जाल्यार ते पळना तशी आमी काम कोरका म्हणल्यार आमगेले फर्स्ट डे तुळ्यान निर्णय हांव सुभाष भट्ट प्रत्येकांक चेरक्यान आमी आयिल्ले दीस लेखील इतलेची देवाल की सोम्याल सेवा करतना खंयचेय काम आमगेले येद्रा पडूनच ते पडूक सोडूनच तितले आमगेले निर्णय कित्याक म्हळ्यार देवालन सोम्याले काम करचें मेळचें भाग्य आमगेलें जिवनाक तांतूय आमगेलें ह्या जिवनांतू आमकां एसल मस्त कार्यक्रम पळोवचें भाग्य देवान दिला त्या रामाले 77 फिटाचे ताकाय नरेंद्र मोदीन आमगेले प्रधानी नेवचे त्या पुरो आमकां एक विशेष तुळान विशेष हे ताजे ओटू 550 कोटीचे रामनाम जप जेवचे आनी तांणी 2-2.5 वर्स तुळ्यान ह्या कार्यक्रमाक प्लॅनिंग केल्लेलें तें पुरो पळयतना आमकां कसं की एक भाग्यान हे मेळ्ळा कार्यक्रम ताजे निमित्त तांतू उणेपण जायना तिले आमगेले कितले श्रम घालेत कितले हूम घालेत आमी प्रयत्न केलेलो आसा आनी त्या देवान काण घेतला म्हणून आमकां विश्वासूय आसा इतले एक चंद करून आमगेले सुभाष भट मामान आणि गणेश मामान आमगेले सर्व वीक्षकांक तांगेले तांणी कसन एक इतले दिवस सेव केल्लो आसा ते संक्षिप्त रितीर तांणी उठलोकाक सांगिल्लो आसा तांकां आमगेले सार्ध पंचशतमानोत्सव कमिटी वतीन अनंत अनंत धन्यवाद. जय श्रीराम वीर व्यंकटेशा वेदव्यासा पद्मांधवा नाथ रक्षका